नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नाईक। मंगळारा मे दीस मनयलो। अंदू मायनींचेर काम करपी कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयल्यात आनी गोंयांत बेरोजगार वाडला। ताचेर अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन बरोच फोग काडला। हाचे आड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आयटकान दिल्या। सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय करूंक ना अशें आयटक म्हणटा। केंद्र सरकाराचे मोदी सरकार आनी गोंयचे भाजपा सरकार सामान्य मनशाचो छळ करतात आनी तांकां त्रास करतात असो आरोप आयटकान केला। During this May Day, we are very much aware the manner in which the BJP Modi NDA government is attacking the rights of the working class and the toiling people. It is attacking the Dalits. It is attacking and neglecting agriculture and agriculturists and their interests. In a situation like this, where students are unhappy, where the rural poor and the urban poor are unhappy, when essential needs of the people cannot be gotten, where price rise is increasing sky high, where unemployment is looming large, this government, which promised 2 crore jobs a year, every year would hardly garner less than 18 lakh employment for the people of this country. या मे दिसा आमी कामगार वर्ग एकठांय येवन आमची जितली ताकद आसा ती आमी एकठांय येवन आमी या मे डेचो मनयता, पण त्याच बरोबर आमी सरकाराक शिटकावणी दिता। गोंयांत मायनिंग बंद जाला, 40,000 वयर लोक बेकार पडल्यात। ऑलरेडी 1,40,000 बेकार गोंयांच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर आसात। अशा वेळार नोकऱ्यो कोण दितले, खंय मेळटल्यो, कंपन्यो बंद जाता। Celebrating the May Day, we want to tell the people, the working people of this state as well as the working people of the country that आमची जी ताकद आसा, whatever strength we have, that strength we have to convert into the political strength. Unless we take the political power in our hand, the working class miseries are not going to stop. And this is the May Day message we want to send to all the working people, irrespective of political ideology, irrespective of political affiliation. Let us unite and let us combat the onslaught which has been launched by the Narendra Modi government on the working people of this nation. As far as the mining is concerned, we are concerned with the mining and the plight of the workers working in the mining, because the mine owners have looted, the leaseholders have looted. They are no more the leaseholders as per the Supreme Court order. But the fallout, as of fallout jo zala, that fallout is on the working class, working people. The mine owners are happy, they are enjoying what is going on in the state. But the workers are suffering. They have been retrenched, they have been terminated. Their services had been thrown out of employment without following due process of law. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस आनी मे दिसा निमतान गोंय ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान सरकाराच्या चुकांचेर बोट दवरला। बेरोजगारांक रोजगार दिवपाक सरकाराक अपेस आयला असो आरोप तांणी केला। भाजपाच्या फुडारपणान घडयल्ल्या युती सरकारान गोंयकारांक आनी चड करून तरणाट्यांक फटीची आश्वासनां दिवन फटयल्यात म्हूण तांणी सरकाराचेर टिका केल्या। सद्याचे सरकार फकत लोकांक फटयता आनी लोकां खातीर कांयच करिना असो आरोप जी टकान केला। पळयात तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें। गोंयान न भूतो अशा पद्दतीचो, केन्नाच ना अशा पद्दतीचो एक मोठी एम्प्लॉयमेंट जी आसा पळय, एक समस्या म्हणजे नोकरी, काम, धंदो आणि उद्योगाची एक समस्या निर्माण झालेली आसा। आणि एका कारणीभूत जो आसा ते जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, खास करून तेच आसा। म्हणजे सरकारापेक्षा गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान जेन्ना आमी बारीक अभ्यास केलो तेन्ना आमच्या लक्षात येयलो सरकार तर ह्या परिस्थितीक दोशी आसाच, आणि केवळ हेच सरकार न्ही, हेच्या पयलींची सरकारां जी आसात तेंच्यांनी कांय चुकी केल्लेल्यो आसा। आणि आज पर्यंतच्या सगळ्या सरकारांची एकत्र एक ग्रॉस व्हायोलेशन जे जाल्लें आसा त्याचो परिपाक, त्याचो परिणाम म्हणून, विपरीत परिणाम म्हणून गोंयान मोठी अनएम्प्लॉयमेंटची समस्या निर्माण जाल्ली आसा। जेन्ना मायनिंग सेक्टरान जो मायनिंगाचो जो उद्योग धंदो जो आसा, जाका आमी ह्या गोंयच्या उद्योग धंद्याचो कणो किंवा स्पायन किंवा बॅकबोन म्हणून आमी पळयतात, तो जेन्ना परत एकदा दुखावलो गेलो, तो परत एकदा मोडलो गेलो, तो परत एकदा सारको म्हणजे
म्हणजे दुखणें जालें ताका तेन्ना ही समस्या निर्माण जाल्ली आसा की मायनींग ह्या सॅक्टरान थंय कोण हांगासर ओनर आसना, ओनर फक्त समाज आनी त्या समाजाचें प्रतिनिधित्व की सरकार, गव्हर्मेंट कॅन बी अ मायन ओनर, पण जे स्वताक मायन ओनर म्हणून मिरयतात आनी आमी तांकां समजतात दे आर द लीज होल्डर्स ऑफ अ मायनींग टेरिटरीज, मायनींग इस्टेट्स, हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी अशें करपाक जाय म्हणजे देर शुडंट बी प्रायवेटायझेशन ऑफ अ मायनींग इंडस्ट्री. ऑल मायनींग इंडस्ट्रीज बी मेड अ पब्लीक, बी ब्रॉट अंडर द पब्लीक सेक्टर. आनी जे ते मायनींग जे ओनर्स जे म्हणटात पळय, लीज होल्डर्स आसा जांकां कितलेशेच म्हणजे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आनी ह्या धंद्याचे जे एक्सपर्टच आसा पळय त्या सगळ्यांचो एक बोर्ड करपाचो, तांकां एक बरे पद्दतीची मोठी जी आसा पळय भितर स्टेक दिवन तांकां तेंचो वांटो दिवपाचो, मोठ्या प्रमाणात तांकां दिवपाचो. आनी बाकीचे मॅनेजमेंटाक आसात तेंचो एक बरें एक एडमिनिस्ट्रेशन तयार करपाचें सगळ्या कामगारांचें. अशा पद्दतीन एक बऱ्यापैकी जी इंडस्ट्री सक्सेसफूल रन जातली. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. एका मोबायलाच्या दुकानाचेर काम करपी मनशाक मडगांव पुलिशेन 53 लाख रुपयाच्या भांगरा सयत धरला. मडगांव बस स्टँडा वयल्यान भांगर घेतले उपरांत तो ते घेवन पळ काडपाक सोदतालो. तो पुण्या वतालो तेन्ना पुलिशेन ताका कुडाळ महाराष्ट्रांत धरलो. मोबायलाच्या दुकानाचो धनी संजय वेर्डीकरान कागाळ केले उपरांत पुलिशेन गुन्यांवकाराक अटक केली. मूळ राजस्थानच्या श्रावणनाथाक संजय वेर्डीकरान मडगांव बस स्टँडाचेर भांगर हाडपाक धाडिल्लो. ते घेवन आपल्या धन्यांकडे व्हरून दिवचे सोडून ताणें तेच घेवन पळ काडलो. तातूंत 15 भांगराच्यो बिस्किटी आशिल्ल्यो. त्यो सुमार 100 ग्रामाच्यो आसात. 150 ग्रामाची एक मुदी आनी 150 ग्रामाची एक मास्कोत. पुराय भांगराचो दर जाता 53 लाख रुपया. हे भांगर दुसऱ्या शेटीक व्हरून दिवपाचे असले. We received the information from the sources that the culprit is proceeding from Mapsa to Pune from one bus. So accordingly we alerted our sources and managed to nab the culprit at Kuda with the assistance of Kuda police and recovered the property from the culprit. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साबार मतदारसंघांनी लोकांक सारकें उदक मेळना. ताका लागून आता भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचेर पेज आयला, पूण तो आपली बाजू मांडटा. ऑगस्टात ओपा एका नव्या उदकाच्या प्रकल्पाचे उक्तावण करतले. ताका लागून साबार वाठारांतले उदकाचे प्रस्न सुटावे जातले अशें सुदीन म्हणटा. साबार अभियंते आनी अधिकाऱ्या सांगतान भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान ओपा उदका प्रकल्पाक भेट दिल्ली. ओपा न्हंयच्या 3 बंधाऱ्यांनी जाय तितले उदक आसा आनी आतां आनीक उदक सोडटले अशें ताणें सांगलें. तशेंच मायनिंगाच्या फोंडेऱ्यांनी बरेच उदक भरिल्लें आसा, तेंय पावस मेरेन लोकांक पावतले अशें तो म्हणटा. 27 MLD प्लांट हो जो आतां आसा तो आमी ऑगस्टांत कार्यान्वीत करता. आनी येता आसतना तुमी केबल व्हडली केबल पळयल्या. आतां वता आसतना आतां रायट सायडीन दिसतली तुमकां, सादारण दत्तात्रयाचें देवूळ जाले बरोबर ती दिसता अशी पडिल्ली आसा. ती केबल डायरेक्ट सबस्टेशना वयल्यान आमी हांगा हाडटा. म्हणजे जो पळय उदकाक प्रॉब्लेम जाता, लायट वता म्हणून, तो कमीत कमी जातलो हें आमी थरयलां. आनी ऑगस्ट आनी सप्टेंबर पर्यंत हें कार्यान्वीत करून सबंद फोंडेकारांचो जो प्रॉब्लेम जाला उदकाचो तो प्रॉब्लेम सुटावो करतले. तिसवाडी तालुक्याचो प्रॉब्लेम सुटावो करतले, मडकयचो प्रॉब्लेम सुटावो करतले आनी त्याच प्रमाणे प्रियोळचो प्रॉब्लेम सुटावो करतलो. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. मायनिंग परत सुरू करपाक सरकारान मायनिंग महामंडळ बेगोबेग स्थापन करपाक जाय अशें कावरे मायनिंगा खातीर वावुरप्याचें म्हणणें. सरकारान लिजांचो ताबो घेवन मीन काडपाक जाता अशें तो म्हणटा. ज्या कंपनींनी सारकी परवानगी नासतना मीन काडला तांकां सरकारान आनीक मीन काडपाक मनाय करपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. सारकी परवानगी नासतना मीन काडला ताचो सरकारान सारको अभ्यास करून तांचे कडल्यान लुकसाण भरपाय घेवपाक जाय अशें ताणें म्हटलां. बेकायदेशीर मायनिंग जाल्ली पळय त्या प्रमाणे तेजी खंय तरी वसुली करपाची अजून पर्यंत उरलेली आसा. सो हें एक काम जालें. आनी दुसरें म्हणटा तें सस्टेनेबल मायनिंग कशें चालू करपाचें. सरकारान मायनिंग लिजीस ज्यो आहा पळय त्यो परत ह्या मायनिंग कंपनी कडेन दिवची न्हू. सगळ्याच्या पयलीं जितल्यो मायनिंग कंपनींनी बेकायदेशीर रित्या उत्खनन केल्लें आसा, वॅलीड लीज नासतना मायनिंग केल्लें आसा, तांकां सगळ्याच्या पयलीं ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय. हो पयलो हे सरकारान सगळ्याच्या पयलीं काम हें करपाक जाय. आनी तेजे उपरांत
आतां सगळे कडेन आयकूं येता की ऑक्शनिंग ऑफ मायनींग लिजीस. तर म्हाका जाल्यार दिसता की सरकारान मायनींग ऑक्शन करचे पयलीं फाटलीं 10 ते 15 वर्सां मायनींग वाठारां भितर किती मायनिंगेन डॅमेज केल्ल्या तेजी कॉम्प्रिहेन्सीव स्टडी पयलीं जावपाक जाय. लिजा चड काळा खातीर आशिल्ल्यान ती पावणेर काडप सारको उपाय न्ही अशें निलेश म्हणटा. आनी लीज सोंपता म्हणसर सैमाचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसता अशें ताचें म्हणणें. तुम्ही विचार करा की फुडले 50 वर्सां जर एक मायनींग लिजीस समज एक प्रायवेट कंपनी कडेन गेले जाल्यार त्या मायनींग रिजना भितर किती ते धुमाकूळ घालता तेजे विचार करा. सो म्हाका दिसता की ऑप्शनींग इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. बट आनी जर सगळ्यांच्या पयलीं बेगीच्या बेगीन जर मायनींग स्टार्ट जावपाक जाय जाल्यार सरकारान सगळ्या मायनींग ज्यो लिजीस आसा तेजेर आपली ताबो घेवपाक जाय आनी आपले थ्रू हें मायनींग चलोवपाक जाय. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयच्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी जाय कारण थंय नोकरेची सुरक्षितता आसता, पूण तांकां शेतां करपाक उर्बा दिवपाक जाय कारण शेतकी वेवसाय फुडें व्हरपाक जाय अशें शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. सरकाराच्या साबार येवजण्यांचो लाव घेवपाक तरणाट्यांनी मुखार येवन शेतकी वेवसाय सुरू करपाक जाय अशें विजयाचें मत. मानशेची दारां सारकी करपाक आसत आनी खाजन शेतां सुरक्षीत दवरपाक बांदपाच्या कामाचें उक्तावण करपाक विजय आमोणे आशिल्लो. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रमोद सावंत, हेर मानेस्त तशेंच गांवांतले शेतकार हाजीर आसले. तरणाट्यांनी शेती करपाक कित्याक येवंक जाय आनी ते कशे येतले हाजेर आमी विचार करपाची म्हाका दिसता चड गरज आसा. आतां तरणाटो जर जोडटा सर्विसीन आनी तो शेतीन कितले जोडूंक शकता आनी कितल्या वर्सां तो काम करूंक शकता. सरकाराची नोकरी कित्याक जाय आमकां ते आमी म्हणटा ताची एक जॉब सिक्युरिटी म्हळ्यार रिटायरमेंटाक एक पेन्शन मेळटलें. चड जोडपाक दुसरे कितें तरी धंदे करतात आनी शेती करपाक लज दिसता काय कितें हो एक प्रश्न म्हाका दिसता आमी सरकारान सगळ्यांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा. शेतीक एक ग्लॅमर हाडचो पडटा नाजाल्यार तरणाटो भुरगो ते शेती करपाक येवचो ना. आमोणेच्यान खबराकार महेश गवेकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साल्वादोर दे मुंद पंचायतीक एकदाचे पंचायत घर मेळ्ळे. हातूंत दोतोरा खातीर रूम आनी वाचप घरूय आसतले. ह्या 2 मजली पंचायत घराच्या सकयल फुटबॉल मैदान आसा. 34 कोटी 11 लाख रुपया मोडून GSIDCन हे पंचायत घर उबारलां. ह्या संकुलांत दोतोराचे क्लिनीक, पोस्ट ऑफिस, हेर दुकानां, इंडोर आनी आउटडोर खेळा सुविधा तशेंच सभाघर आसात. ह्या वेळार GSIDCचो संचालक दीपक पावसकार, उपसरपंच रिना फर्नांडीस आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आसले. सांगपाक म्हटल्यार आमकां साल्वादोर द मुंदच्या लोकांक आनी साल्वादोर द मुंदच्या पंचायतीक एक सामको खोशयेचो दीस की आमची जी खूब वर्सांची एक मागणी आसली टील 1963 टू टील 2018 आज पर्यंत आमी एक ल्हानशा जाग्याचेर पंचायत चलयता जेची एरिया एक 50 मिटर सुद्दां आसची ना. तेंचे कडेन मागणी केल्ली की आमकां एक पंचायत एक सारकें पंचायत घर आसचें म्हणून. हे पंचायत घर दिता आसतना आमकां खूब कितें तरी खुबशे तेंच्यांनी दिले जेचे डायरेक्ट बेनिफीट आसा जे हांगासरल्या विलेजर्सांक मेळटले. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खेळपा खातीर भुरग्यांक ग्रावंड आसा अशे खूब एक्टिविटीज आहा ते भुरग्यांक जिमाच्या रुपान किंवा आनीक अशे बॅडमिंटन अशे खुबश्या रुपान खेळपाक मेळटले. हेचो लाभ भुरग्यांक गांवच्या जातलो. जाणट्यांक चलपा खातीर वॉकिंग ट्रॅक आसा, लायब्ररी आसा, अशे खुबशे फॅसिलिटीज एका रुफा सकयल आमच्या लोकांक साल्वादोरच्या लोकांक मेळटले. कित्याक आज जशें आमी लोकांक म्हणटा बिजनेसवाल्यांक म्हणटा सिंगल विंडो इज ऑफ डुईंग बिजनेस जाल्यार पंचायतीक नाल्यार जे कोण डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आर ऑल्सो लुकींग फॉर अ सिंगल विंडो टू गेट द डेव्हलपमेंट डन. एंड आय थिंक GSIDC इज प्लेइंग अ व्हेरी गुड रोल ऑफ बीइंग अ सिंगल एजन्सी टू कॅटर टू द डिमांड्स. सो इट वॉज नॉट ग्राउंड स्पोर्ट्सान केलो, पंचायत घर हाणें बांदलें, हेल्थान वेट बांदलें, तशें जावना हांगा. फॅसिलिटीज सगळ्यो तयार करून दिल्यो. आतां हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोक येवन हें सांबाळटले दोतोर आनी देल बी अ डॉक्टर्स रूम for to cater to the people. Veterinary animal husbandry will take that location where they will utilize that room. We are giving facilities, we are facilitators. Government cannot run businesses, so we are facilitators. GSIDC has allowed us to do it. The Panchayat will ensure that revenue is generated to take care of common amenities. GSIDC projects are always with a defects liability of 3 years.
म्हणजे आमचे आयज आमी जर हँडओवर केले पंचायतीक जाल्यार आयच्यान 3 वर्सांची गॅरंटीची काळजी GSIDC घेतली. हातून रुटीन मेंटेनन्स जायना पूण कितें जर मोडलें तोडलें जाल्यार ताजेर रिपेर ताजेर रिप्लेसमेंट वील बी कॅरीड आउट बाय GSIDC. तातूंत टॉयलेट्स आसतले, सरपंच सेक्रेटरी बाकीचे पंच मेंबर्सांक मेळपाक जागो, पंचायतीचें ऑफिस आनी मेन म्हणजे एक डॉक्टर्स रूम आनी वेटरनरी क्लिनिकूय बी. एक म्हाका दिसता शेती प्रधान असो एक गांव आसा, शहराक तेंकून आशिल्ल्यान हांगा तसो वावूय बरो आसा आनी म्हणूनच एक म्हाका दिसता वेटरनरी डॉक्टराची गरज ही रोहनान ओळखून हांगा ताका लागून एक रूम करून घेतला. ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस आसतलें, बाकीची 13 शॉपां आसतलीं जी रेव्हेन्यू जनरेट करतली पंचायती खातीर, ह्या बिल्डिंगेचे मेंटेनन्सा खातीर. सुकूरच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सारखे उदक मेळना म्हूण साजुजेदे आर्यालाच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. फाटले 7 म्हयने तांकां उदक सारखे मेळना आनी साबार फावट मागण्यो करून लेगीत उदका खात्यान कांयच पावलां उबारूंक ना. सारको प्रेशर नाशिल्ल्यान कांय वाठारांत उदक येना, तशेंच कांय मोजकीच वरां उदक येता आनी ताका लागून लोकांक उदक भरपा खातीर राती जागोवच्यो पडटात. 7 म्हयने सुमार जाले. 7 म्हयने सकाळी येता, सकाळी 6:30-7 उदक येता, सांजे 8:30-9 तशें उदक येता. थोड्यांक 7 मेळटा, थोड्यांक 10 मेळटा. उदक आमकां पयलें येतालें, आज 7 म्हयने जालें सारकें उदक आमकां येयना. येता पूण केदोना राती 10-11 उदक येता आनी सकाळचें 7 वर जाता म्हळ्यार उदक वयता. आनी आमी शेतकार मनशी बाबा, आमगेले आमी भात उगोडा, ते भात उगडून पासून आमकां आतां उदक मेळना. तांकां न्हू उदका प्रॉब्लम ती आतां सदां एवरी मंथ ऑलमोस्ट 7 months जाले येताय प्रॉब्लम. उदक रातीकूय येताय ही प्रॉब्लम तांकां. आनी आतां आमी येयलोले PWD हितून तांकां मातशें हेल्प करपा लागून तेंच्यांनी सांगिल्लें आमकां एटलीस्ट एक रेजोल्युशन घेवन कितें तरी जात ते उपाय आमी करया. आतां आमी वयताय थिंगा, सो वील ट्राय आवर बेस्ट टू गिव देम. आनी सो स्पेशली हितून ह्या दिसांनी मातशें प्रॉब्लम चड जाता म्हणून लोक गार्डनां बी सोडटाय म्हणून. आतां पयलीं पोवन वचून पळोवचें पडटलें न्ही, खंय कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लम आसा तो पयलीं पळोवचें पडलें न्ही. उदक येना म्हणटा ते सामकेंच न्ही, तांकां कशें आसता, तांकां रातचें उदक येता म्हणटा ते, तांकां दिसाचें उदक येना म्हणटा. उदक येत ना अशें न्ही. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुवेंकार. मुरगांव नगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रा खाला येवपी सगळ्या 25 वॉर्डांनी ऑटोमॅटीक ओल्या कोयऱ्यांतल्यान सारे करपी मशिनां बसयतले आनी हाका लागून ओल्या कोयऱ्याचो प्रस्न सुटावो जातलो. सगळ्या तरेचो ओलो कोयर ह्या मशिनांत घालतकच 24 वरां भितर ताचे सारे जाता. लोकांनी रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप बंद करपाक जाय. लोकांक कोयर हांगा थंय उडोवचे बदला ताची सारकी वाट लावन शार नितळ दवरपाक सांगतले अशें मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपक नायक म्हणटा. हाका लागून दर एका वॉर्डांतलो कोयराचो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय तो म्हणटा. We are having this dehydration method, like we are separating the water from the waste. We separate it, make that solid part into powder, where without any emissions or throwing anything out, which will recirculate the same thing inside itself and take out as water separate. You get clear water from the back side, and which will not have any kind of particles, and it will be clear water. Then we have the powder which is coming out, which can be like used as manure or kind of soil enricher. You can put it into the soil, which will add nourishment to the soil. You have to put 1:10 ratio. It will become a good soil enricher. That is how you do it. आणि हे समज सक्सेस जालें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को मतदारसंघान फूल म्युनिसिपल डिसिजन सगळ्या वॉर्डांनी समज एक मशीन अशें दवरलें जाल्यार गार्बेजाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. म्हाका दिसता की जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाचो तेचेर सुद्दां समज विचार करिनासतना समज आमी हेचेर समज स्ट्रेस चड दवरले जाल्यार वेट वेस्ट सगळो समज गेलो जाल्यार खरोखर म्हाका दिसता वास्को किंवा आमची खंयची एरिया क्लीन उरूंक शकता. हे मशिनाची परफॉर्मन्स आमकां अजून खबर ना. फाल्यां 2 दिसां भितर तेजें हांगा इनोग्रेशन जातलें आनी तितून आमकां रिजल्ट कळटलो ते वेदर ते वेट वेस्ट जो आसा तेजो कशें मॅन्यूअर जाता पळय तें. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.